पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल पयलीं पावलो आयच्या सेवकांचो विशय पावार्थान वाडुया. जेजूची गवाय जावया. पावार सुदां तुमी दिता. हें सोब आमी आमच्या मोनान लेगोवंक बरोस. जेजून सिसांची पावार्थान आकारणी केली आनी तांचो पावार थिरावून ताच्या पावार्थान जेजू तांणी गवायकी दिली. काला काला वेगवेगळ्या मनशांनी पावार्थाक देवान मागलो जागाक दिलो आनी तोच पावार दवरलो. पागिवून आसूंक सायबीणीचे दुसऱ्यांच्या जिवितांत बोऱ्यो बोन्यो करून आपलो पावार पळोवन जेजूची गवाय जाली आनी पावार्थ्यांनी जिविताच्या सगळ्या प्रसंगा वेळार सुम्याचेर थीर पावार दवरून आनी वाडून आनी ताचे गवाय जावन ह्या दिसा वयल्यान बापाची कृपा मागुया. बाक्योंत आसूंक सायबीणीची नोवेना सुरू करतात. तयार जावंक आसूंक सायबीणीचे पुर्वेक आनी आयचो विशय पयल्या दिसाच्या नोवेनाचो जावन आसा भावार्थान वाडुया. जेजू गवाय दिवया. जेजू गवाय दिवंक आनी आमचो भावार्थ वाडूंक हेच मागणें आमी बापा हे मिसांतल्यान उबारुया. आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो उगडास करुया. आनी ते सर्वेस्पर देवा लागीं पातकाचे मोगसोणे मागुया. सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सोरपजा देवा आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजो सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चालून वायट कारून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासून हांवें सदांच वाडरें सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना. सोर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां मोगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोगाल भयणी भावांनो, आयच्या मिसाची इंतेसांवां कशी भाशेन आसात. सोंपलेल्या जुलियांव पावलो सिरिल मास्करेनस आनी बेर्नाडेथ मास्करेनस हांच्या आत्म्याक मीस पेटयता ताची भुरगीं. तेच परी सुकुल्लें भुरगें एंजल वेलेंका फर्नांदेश हाचे पासत आमी मागता आनी मीस पेटयता फ्रांसीस आनी ट्रेसी फर्नांदेश. सोंपलेल्या लुसिटानो गोमेश हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता ताची फामील. सगळीं इंतेसां मनान धरून आयच्या मिसांत आमी वांटो करुया. Soumya,
ककुट सरा देवा आमी भोव सोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताचे आवयचो क्रस करतना तुजे विनवणेन आमचे अस्कोतायेन आमकां बोल दी म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येतरास वोत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. Daniel puस्तकां वेगळीं वाचप. तेन्ना राजान दानियेलाक धरून सिंहाच्या ओंबेक उडोवन फडमारलें. राजान दानियेलाक म्हणलें, जे देवाची सेवा कितले विस्वाशीपणान तुवें केल्या तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी ओंबेचे दारार उडयली आनी आपलोच आनी आपल्या सोटोराचो शिक्को मारून राजान तेंकां वोन केलें. हे पळोवन दानियेलान विशीं घेतलेलो निर्णय आनी बदलूंक जावचो नासलो. राजान आपल्या राजपालांक पत्तलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी बशीन आपले उपोतींनी आपणाशी घेवूंक तो कबूल जालो ना आनी ताका बिलकुल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं फांत्यार राजा उठलो आनी ताकतीन सिंहाचे कुडीशीं गेलो. थंय पावतकच दुखेस्त जाल्यान ताणें दानियेलाक उलो मारलो. दानियेल, चिर्या देवाच्या सेवका, कितले विस्वाशीपणान तुवें सेवा करताय ते देवाक कडेन तूं सिंहाचेर चौकींतलो सोडून गेलो म्हूण. दानियेलान जापाक दिलो, महाराजा, 1000 वर्सां तूं जीव. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें सिंहाचें दार बंद केलें आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताचे मुखार हांव निरोगी आनी हांवें तुका महाराजा कसलेंच वायट करूंक ना. राजा एकदम हुशार जालो आनी दानियेलाक ते कुडींतलो भायर काडून ताणें फडमारलें. दानियेलाक कुडींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी उलयलें. कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलो. दानियेलाचे आरोप गायलो तांकां राजान आपोवन हाडले आनी तांकां ताच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते कुडींत उडयली. ते कुडीचे कुडी पावशीच आदीं शिवानी तांकां दवरली आनी ताचे वाड्याचे कुडक्यान उबे केले. धाडस राजा पृथ्वीचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक, वर्सांक आनी सगळ्या भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयलें, सुगां शांती तुमकां. हो म्हजो हुकूम. आयज म्हज्या राजान सगळ्यांनी दानियेलाच्या देवा मुखार विलांती कापची. कित्याक तोच जिवो देव, तो सदांच जियेता. ताचे राजाचेर केन्नाच निसंतान जावचें ना आनी ताचे राजवटीन तो कदें सदांच चलता. तो तारण दिता, सुटका दिता, अंतराळ आनी पृथ्वीचेर तो अजापां आनी निसणीका करता. सिंहाच्या चौक्यांत तो
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. धर्मदूतांनी सोमयाक म्हळें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोमयान म्हळें, सासवाचे कोणे येतो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दर्यांत वचून उबे जाव, अशें तुजेच्या सडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी ते तुमचे आयकते. तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरूंक वो गोरवां चोरोवंक परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक वच बेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पिसोर पेंटाक बांदून मेसाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय. आपणे सांगलोली कामां चाकरान केली देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय पळय. तशें आमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालती बेश्टी चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान है. वादाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भावार्थ वाडोवया, जेजूचे खोवाय जावया. हो आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय. आयच्या वाचपाच्या आदारान नियाळ करुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, शीस जेसू लागीं मागणें करता, आमचो भावार्थ वाडोय. असली मागणी जेसू लागीं जायते जाणांनी केल्ली. भावार्थ वाडय म्हूण न्हय, आपल्याक पेकोवणी दी म्हूण, आपली काकूट कर म्हूण. आनी जायते फावटी जेसू एकाच उतरान वो एकेच करणे वरवीं तांचे मागणे आयकून तांचे गोरसाक पावतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना शिसांनी जेजू लागीं मागणें केलें, आमचो भावार्थ वाडय, जेजून मॅजिकल उतरां म्हणून तुमचो भावार्थ वाडो दी म्हणून तांचो भावार्थ वाडयलो काय ना. परतेच जाल्यार जेजू तांकां म्हणटा, सासवाचे कोणी इतलो भावार्थ आसल्यार पुरो. तुमी व्हड विस्मितां पळयतले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जाणा जेजूच्या मरणां आनी पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसाचो भावार्थ वाडलो. न्हयच वाडलो, पूण आपल्या जिवितांतल्यान आनी मरणांतल्यान जेजू गवाय दिली. केन्ना काय शिसाचो भावार्थ वाडलो, केन्ना आनी कसो हो आमचो भावार्थ वाडटा हाची समजून घेवंक आयच्या पयल्या वाचपाची नदर मारल्या. आयच्या पयल्या वाचपान आमी दानियाल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां. दानियाल प्रवाद्याक ताच्या दुस्मानांनी राजाच्या हुकुमाचो फायदो घेवन ताका शिवाचे दोलींत मरूंक उडयल्लो.
आनी थंयसर दानियल प्रवादी आपल्या देवाक विश्वासी रावलो, आपले केल्ले देवा सवय खरें म्हूण जाणा जावन मरूंक लेगून राजी जालो. आमी आयकलां ताका दोनींतलो भायर काडलो तेन्ना ताका कांयच एक वायट जावंक ना. आनी हेंच एक कारण तो हेरांक देवाची विश्वासीपणाची गवायकी आपल्या जिवितांत दिता. इतलेंच न्हय, हे परिस्थितीक लागून, हे परिक्षेक लागून ताचो भावार्थ मजबूत जाता, वाडटा. आमच्या जिवितांत अशें केन्ना घडना काय? जेन्ना आमच्या जिविताची भावार्थाची परिक्षा जाता, तपासणी जाता, तेन्ना आमची वागणूक कसली जाल्या काय? दानियेला भाशेन देवाक विश्वासी रावून एक घडणी जी युट्यूबार हांवें पळयल्ली तुमचे मुखार दवरता. दोग मोग करनारां आसलीं आनी दोग मोग करनारां ही फुटपाथीर बसून एकामेका लागीं उलयतालीं, गजाली करतालीं. तांच्या फाटल्यान कोण एक गरीब भुरगो बसून आसलो. ही दोग मोग करनारां उलोवपान इतलीं गूल जालीं, तांच्या फाटल्यान फुडें कितें जाता तें मास तांकां पळोवंक नासलें. हें पळोवन एक तरणाटो तांच्या फाटल्यान वचून तांचो मोबायल सोदतालो. तर ह्या भुरग्यान जो फाटल्यान बसलो पळयलो आनी सोदतना ह्या भुरग्यान त्या दोग मोग करणाऱ्यांचेर फातर शेवटिलो. ती डिस्टर्ब जाली देखून हो भुरगो जो चोरूंक थंयसर पावलो तो पळोवन गेलो. पूण डिस्टर्ब जाली म्हूण ही दोग मोग करनारां त्या भुरग्याक नाका जालीं उतरां दिवन अपमान करूंक लागलीं. हाणें कांयच एक म्हणोंक ना. उपरांत घडलें तें आनी एक तरणाटो चोरून एक बायलेचें बॅग चोरून धांवतालो आनी धांवता धांवता ताच्याच सामकारा तो पडलो आनी बॅगूय खाला पडलें. ह्या भुरग्याक खबर आसलें बॅग ताचें न्हय म्हूण. ताणें बॅगाक गोट दवरलो, पर्साक गोट दवरलो. चोरान ताचेर मुटयो मारल्यो, फोंटां मारल्यो, काडून प्रयत्न केलो पूण ताचे लागीं जावंक ना. आपल्या आपुणूय सांपडटलो म्हूण ताणें चिंतून बॅग थंयसर सारलें आनी पळोवन गेलो. थोड्याच वेळान जे वस्तोरेचे हे पर्स चोरून व्हेलें ती वस्तोरे थंयसर पावली. वस्तोरेन आपलें बॅग वळखिलें, पर्स वळखिलें, बेगीन बेगीन काडून घेतलें. पर्सांत आसलेल्यो वस्तू चवकशी केली, तपासली आनी ताका तेच भुरग्याक जाणें सांबाळून दवरलें ताकाच उतरां उलोवन ती भायर सोडली, थंयसरली गेली. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी जायते फावटी बरें करूंक वावुरता आनी बरें करतना आमची गत ह्या गरीब भुरग्या भाशेन जाता. बरें केल्यार वायट आमकां मेळटा अशें आमकां दिसता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं मागलें आमचो भावार्थ वाडोय. कित्याक मागलें काय? ते वेळार ते गोडे कित्याक मागलें काय? हे मागणे करचे आदीं जर तर आमी पयल्यो वळी वाचल्यार आमकां ताचो जबाब मेळटा. जेजून तांकां आपली शिकवण दिल्ली. कसली शिकवण? तुजो पेलो चुकता जाल्यार ताका बोगोस. एक फावटी न्हय, 7 फावटी. आनी शिकवण शिवोवंक सोंपें नासलें. ही शिकवण जिवोवंक देवाची कृपा जाय आसली, तांचो भावार्थ घट मजबूत जावंक जाय आसलो. तेच खातीर ते मागणी करता आमचो भावार्थ वाडोय. प्रितीच्या भयणी भावानो, जे भुरग्यान हे तरणाट्यान गरीब
तरणाट्यान ह्या भुरग्यान हे मोग करणारो सवय केले वो तर ते बायले सवय केले बरे मनान केले बरे चिंतून केले बरे तांचे सवय केले पूण उरफाटे ताकाच सोंसचें पडलें एक घडी तो चिंतूंक आसतलो हांवें जर तर तांकां डिस्टर्ब केलो जाल्यार म्हाका नाका जाल्यार उतरां पडटलीं जर ते बायलेचे ते पर्स काडून हांवें घेतलेले वो सांबाळलेले जाल्यार तो चोर म्हाका मारतलो हें मनान आयलें आसतलें हें येवनूय तो भुरगो आपल्या लागीं घोडटा तें बरें करूंक घोडटा तें करूंक फाटीं सरोना उपरांत कितें घडलें हे भुरग्या सवय ह्या चलचित्रान युट्यूबार दाखोवंक ना पूण आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां दानियेला सवय कितें घडलें तें देवाक विस्वासी रावलो देखून ताका आनी ताच्या बरोबरच्यान व्हड विस्मीत पळोवंक मेळ्ळें दानियल ह्या शिवाच्या तोंडांतलो सारवार जाला प्रितीच्या भाव भयण्यांनो दानियेलान आपल्या जिवितांत देवाक मानलो देवाचेर बावर दवरलो आनी देव विस्वासी म्हणून हेरांक आपल्या जिवितांतल्यान गवाय दिली मारेच्या जिविताचेर नदर मारूया मारेच्या जिवितांत आमी जाणाव बोडव्या गाब्रिएलान जेन्ना तिका हो संदेश दिलो ती देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणून तिका सांगलें तो देवाचो पूत तो राजा ताचें राज केन्ना सोंपचें ना पूण जेन्ना जेजू कोस्तावतालो जेन्ना जेजू खुर्सार उमकळटालो जेन्ना जेजू मरता तिच्या दोळे मुखार सायबीन माय मारिया आपलो विश्वास देवाचेर सोडिना तिच्या भयणी भावानो कसलो भावार कसलो भावार जो आमी देवाचेर दवरता मनीस विश्वासघाती जाय पूण देव सदांच विश्वासी आनी तेच खातीर तिच्या भयणी भावानो आमचो भावार आमचो विश्वास देवाचेर बरें करता आसतना मनशाचेर न्हय पूण देवाचेर दवरून करूंक गरज आसा आनी जायते फावटी देवाचेर विश्वास दवरून आमी जियेतना आमच्या भावाताची तपासणी परीक्षा जातली आनी कोण करता काय ही परीक्षा चालते जिवितान आमची परीक्षा आमच्या लागशिल्या लागीं आमच्या शेजारच्या लागीं पडटा कोण आमकां चड दुखयता आमी इतल्या विश्वासान आमचे लायक घोडटा ते भाशेन सगळे आमच्या लागशिल्या सवय करता जायते फावटी तांची उतरां मोगाची जायना तांची उतरां रेस्पेताची जायना तांची कोणी आमकां लोचेक घालतली जाता आमी तांकां लागून करता काय हो विचार आमी करतना आमचो भावाताचेर नदर मारूया देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी विश्वासीपणान आमी पाळटना तोच देव आमकां विश्वासी रावतलो म्हूण आमी मानून घेवंक जाय आनी जर तर अशें आमच्या मनान हाडून जिवितांत जोर दिसाक आमी जियेल्यार आमी भोगसण्याची शांतीची आनी मोगाची मनशां जातली आनी जितली आमी मोगसण्याची शांतीची आनी मोगाची मनशां जाता तितलेंच आमी जेजूचे गवाय जावंक पावतले तिच्या भयणी भावानो भावात इल्लो लेखून आसल्यार पुरो सुबेज नाका पूण जेन्ना भावाताची तपासणी जाता देव आमचे सगळे विश्वासी म्हणून मनान करून आमकां दिल्लें काम हाचे शुभ वर्तमानान सांगलेले परी दिल्लें काम केल्या प्राण म्हणया आमी चालती बेश्टी चाकरां आमची जबाबदारी देवाची कृपे आमी सांबाळल्या आनी अशें तिच्या भाव भयण्यांनो आमचो भावार्थ वाडटलो आनी आमी कोडेगान जेजूचे गवायकी जातले हेच आमकां दिसाच्या बलिदानान
कृपा बोट मागता आमचो देव विश्वासी लेगून भावार्थान आमची भाकरी बापा मुखार घालुया आमचे पवित्र सोबेचे ओळी आपल्या जिविताचे देखील बोलतेचो भावार तिरायतले मुनियादी आणि जेजूचे दीस लोकाय जावन बाबाचो आदार तांकां मागुया आमची कासकी मागणी मनात धरून आमचो भावार्थ इलोसो आसा तो देवा मुखार घालून आमच्या घरच्यो कसोत हे वेळार मागुया ओ दयाळ बाप्पा ह्यो आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार घातल्यात तुवेंच ह्यो गरजो आमकां सुचयल्यात तुजेच कृपेन आमकां ते फाव कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Amen.
आमचें बलिदान सोर पोतविदार देवा बापाक मानतात असलें सांगून म्हाका देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हे बलिदान पेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलीं बलिदानां सदांच हांव निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अचंबोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो बाकीयोत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचे दिनवासतेचें गीत गावन तुजे कणवळाय आनी आमी वाखाणटा शेकायशे प्रिथ्वीचे कितली वर्ती तुजी विस्मितां सोरकाळी मनशाताय कितली अप्रेमी तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवी चाकोनीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडान मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीं देवदूताचो दरबार सतत तुका वाखाणटा सरकार तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून नितळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोंसुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसोत समोर पुची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कांच नव्यानी सासणी करणाचे रगत पातकाचे बोगसणे मेलशाक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें पारतले हे म्हज्या उगडासा करात She
सोरवणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोरवणची काळ सुखां समोर दिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडर रगत शेवतेल्या कामां समेस्तान पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा फिलिप नेरी फेर्रांव आमचो कोंबली बाबा सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुरो जिवनपणाचो परवस करून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरजुरीत तुमकां मोड पळोवंक फावो आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पुती भाग्यवन दवरून दिता आनी सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पद्वेदार बापा सोर्वोदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी भावार्थान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राव समकाय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इगराय समकानी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडराचे येशू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुडीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावाताचे दीस घाल आनी तुजे खुशीपण तुका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ जो जियेतना सोद चलयता सासनाच्या सासनाक समेची शांती तुमचे सवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची मोजी करू देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची मोजी करू देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आम्हाला शांती दी हो तो जेजू आमचो भावाक वाडय न्हय पूण देवाचेर विस्वास करून रावूंक उलो मागता हे शिळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सुम्यान तुवें भितरल्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या खास उतरान म्हाका भलायकी मेवतली
म्हज्या जेजू, हो पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मासा रोगतान म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटाय. तुजो सोशिल्लो कूड सोडूंक केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. आसुंता सायबिणींक नोवेनाचें मागणें. आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणये, तुजे विशीं व्हड व्हड वस्तू देवान आदींच परगट केल्यो आनी देवा बापान तुका दुतां दोलबरां वयर कुडी ओत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक पावून व्हेली आनी तुका स्वर्गार संवसाराची राणी केली. मोगाचे माये, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमचे सोडवणे पासत भेटयलोय आनी सगळ्या मनशांक सोडवण मेळ्ळी पळोवंक तुजे मायपणाचे कालीज सदांच आवडेता. आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणये आनी मोगाचे माये, देवाचे कृपेन आनी इश्टगतीन आमचे फिरगोजेक सांबाळ आनी सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जे पडदेसान आनी तारवार वावुरतात तांकां राख आनी सांबाळ. सगळ्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. अदीक करून हो उपकार जवळा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. म्हाका फावो कर म्हज्या आत्म्याच्या बऱ्याक पडत जाल्यार. आसुंता सायबिणी, आमचे राणये आनी भोव पवित्र संस्काराचे माये, तूं आमचो धीर आनी आदार. आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान भर आनी आमी सदांच देवाची खोशी करूंक माये आमकां शिकय. भोव मोगाल माये, आसुंता सायबिणी, आमचे पासत माग. आमेन. मानवरिये कृपेन बोलिले सरेस्पोचे थंय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मानवरिये कृपेन बोलिले सरेस्पोचे थंय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मानवरिये कृपेन बोलिले सरेस्पोचे थंय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मोगाल भयणी भावांनो, आयचे पयले नोवेन आमचे पासत भेटयलां आनी देवाचें उतर परगट केलां फादर पावलो डायस. पावलो डायस गिरदोली शांदोर शिक्षक असो आसा आमचे नोविशेटीन. आमचे दिनवास ताका आयज सकाळीं ह्या वेळार आमचे पासत ताणें मागणें केलें आनी देवाचें उतर परगट केलें देखून देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. ही नोवेना आनी फेस्त करपाक आर्थीक सहयोग दिला आमकां ह्या फिरगोजकारांनी. आसीस फेर्नांदेश पयलो झोन 1000 रुपया, जोकी आनी रिना मस्करेनस तिसरो झोन 10,000 रुपया, फ्रांसीस आनी डायना फुर्तादो दुसरो झोन 11,000 रुपया, एडविन डायस चवथो झोन 7,000 रुपया, लिओ आनी क्विन्सी मस्करेनस सातवो झोन 10,000 रुपया, मेल्विन आनी दक्षिणा कुटिनो चवथो झोन 10,000 रुपया.
ह्या आमच्या भाव-भयणीचेर देवान आशिर्वाद घातल्या बरो म्हूण आमी मागुया. देव बरें करूं. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बाप्पा, तुझ्या पुताच्या आवयचो गडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां दवरलें. आग्वार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान तेच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचुया. भावार्थान जिवन जेजूचे गवाय जावं तुमकां धाडटा. देवाचे ओड